छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथ प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यश्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ ततेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्यतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरममत्थितो अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं समूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं मुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचोऽध्यायः। हरे कृष्णा श्रीकृष्णार्पणमस्तु। पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा
रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
प्रभु स्टार्ट करछिबा हॅलो प्रभुजी हम स्टार्ट करता ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ करतो ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೇಳು 8:27 ನೀನು हरे हरे कृष्णा सगळ्यांकाची हरे आज ही उपस्थित आशिल्ले आमगेले सकट भक्तवृंदांक भगवत पुराण कोंकणी टिमाच्यान हार्दिक स्वागत आसा. सेशन स्टार्ट केलेले हिमा माताजीन तांणी तुळसी आरती स्टार्ट केले कडेरी मंदाकिनी माताजी आणि दीपा माताजी हांनी चॅप्टर 15 श्लोक म्हणले. तुमका हार्दिक धन्यवाद माताजी. हे सेशन स्टार्ट करचे पहिले हांव गीता महात्म्याचे एक श्लोक सांगता आसा. गीताध्यायन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शान्तिः पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. हाजे अर्थ कसं म्हणून सांगल्यार जो कोण मनुष्य गीता भगवत गीताक सिन्सियर जावन सिरियस जावन पठण करता आणि गीता सार तागेले जिवनांत अळवडसून घेता त्या मनशाले पूर्व जन्माचे कसने कर्म आसात की पाप कर्म आसात की ते ताका लागना. दे डू नॉट ऍक्ट अपॉन हिम म्हणून हांगा भगवान श्री कृष्ण परमात्मान स्पष्ट जावन सांगिल्लें आसा. चॅप्टर आयचे आम्ही चॅप्टर 15 आम्ही आज शिकता आसाची बट चॅप्टर 14 एक सन समरी हांव दिवच्याक हांगा प्रयत्न करता. चॅप्टर 14 आमका हरग्रीस अमला माताजीन अमला सीता माताजीन आमका सांगून दिल्लो आसा आणि त्या चॅप्टरांतू आमका कळत की सुमार इतले विषय आमका क्लियर जाता कसं की म्हळ्यार भक्ती योगाचे एक एक्सटेन्शन ते. सो चॅप्टरांतू तांणी कशी स्टार्ट करतात की म्हळ्यार आमगेल सोल कशी एक ट्रॅप जाता मेटेरियल वर्ल्डांतू राईट आणि आम्ही कशी ताजेना भायर येवया. आमगेल जीवन आम्ही लीड करता आसतना आमकां प्रॅक्टिकल टिप्स मेळटा कशी आम्ही आमगेले जीवन लीड करूका आणि ते कशी तुम्ही ते मेटेरियल बॉन्डेजाच्यान भायर येवता म्हणली बी आमकां हांगा चॅप्टर 14 आमकां कळटा. सो मोस्ट इम्पॉर्टंटली हांगा 27 श्लोकाक तांणी 5 सेक्शनांतू डिवाइड करून आमकां चॅप्टर 14 तांणी सांगिल्लें आसाची. प्रथम जावन हे मोस्ट सुप्रीम नॉलेज जावन हांगा भगवान सांगता आणि ते एक न्ही तांणी सांगताच की आय एम द सीड गिविंग फादर. ते ब्रह्माक हांव हे युनिवर्स एंटायर इम्प्रेग्नेट केल्लें हांवें आणि एंटायर सोर्स मिगेलच्यान आयिल्ल्या. सो ते तांणी स्पष्ट करता सच्यान भगवान. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली तांणी सांगताच की 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचरांतू आम्ही मेटेरियल वर्ल्डांतू बॉन्ड जावन आसाची राईट. एक जेलांतू आम्ही कशी एक प्रिजनर जावन आसाची. आमकां एक युनिफॉर्म दिल्लेलो आसा जेलांतू आमकां एक जेलांत कशी एक प्रिजनराक एक युनिफॉर्म दिल्लेलो आसा तशीच मनुष्याक जेवो हांगा सोलाक एक युनिफॉर्म दिल्लेलो आसा. आमी किती लोक मनुष्य जावन आयल्याची किती लोक प्राणी जावन आसाची. सो ते एक युनिफॉर्म दिल्लेलो आसा आमकां. आणि मेटेरियल नेचरांत आमकां कसं जाता की म्हळ्यार 3 गुणांतू आम्ही बॉन्ड जावन आसाची. 3 गुण कसं की म्हणून सांगल्यार सत्वगुण रजोगुण आणि तमोगुण राईट. सत्वगुण ऑल्सो नोन एज गुडनेस, रजोगुण ऑल्सो नोन एज पॅशन अँड तमोगुण ऑल्सो नोन एज इग्नोरन्स. सो ते गुण म्हळ्यार कशे असता ताजेन कसं जाता आणि ते तुमगेले एंटायर लाईफ ते पर्टिक्युलर गुणांतू आम्ही असल्यार कशी आमगेले जीवन एंड बी जाता आणि नेक्स्ट जन्म कसं मेळटा ते बी तांणी क्लियर जावन सांगिल्लें आसा. सो ब्रीफ जावन हांव एक्सप्लेन करता हांगा. गुडनेस म्हणून सांगल्यार सत्वगुण म्हणून सांगल्यार आमकां हॅपीनेस आणि नॉलेज मेळटा. ते गुणांतू आम्ही कंटिन्यू जावन इवन एट द डेथ टाइम आम्ही गुडनेस आणि बियॉन्डांत असल्यार आमगे नेक्स्ट जन्म हायर प्लॅनेट्सांतू मेळटा करेक्ट. तशीच रजोगुण म्हळ्यार एक जीवन तुम्ही पॅशनाच्यान लीड केल्यार कसं जाता. ते पॅशन म्हळ्यार नथिंग बट अनलिमिटेड डिझायर्स. सो कसन मेगेले आसा ताजेन म्हाका खुशी ना म्हाका नेक्स्ट जाय वॉट नेक्स्ट म्हणलेले एक क्वेश्चन हमेशा ते मनशाल माथ्यांत आसता आणि थंय सॅटिस्फॅक्शन मेळना खाली सफरींग मात्र आसा. नेक्स्ट तमो गुण म्हळ्यार इग्नोरन्स हे लोवेस्ट गुण तिनांतूची आणि हे कम्प्लिटली ऑपोजिट ऑफ गुडनेस. हांगा वरीक हांगा मनशाल जीवन कसं की म्हणून सांगल्यार तो अडवान्स जायना हांगा डिग्रेड जाता
आणि इवन त्या गुणांत असल्यारी ताका नेक्स्ट जन्म हेलिश प्लॅनेट्स अंतू मेळटा. सो अशी जावन एक्सप्लेन करता असतना भगवानानं अर्जुन निमगिता की ट्रान्सिडेंटल पर्सन तागेले सिम्पटम्स कसं तो कशी असता, तागेले गुण कसं तागेले कॅरेक्टरिस्टिक्स कसं म्हणून अर्जुना निमगेलतना भगवान सांगता की अटॅचमेंट ते मनशालांत उरना, तागेलांत डिझायर्स अंत उरना, तो न्यूट्रल जावन आसा. सुख दुःखांतू तागेले मन स्थिर जावन उरता, एक नमून असता न्हय. एक माती असो, एक पत्थर असो, एक गोल्ड असो, तो एक नमून करून पळयता. सो हाजे बगे चंद रीतीन आमकां एक्सप्लेन केलेलं आसा अमला सीता माताजीनं. हे एक सन समरी चॅप्टर 14 हांव तुमकां दिलेलं आसा. आयचे चॅप्टर 15 हांव आयचे आमगेले स्पीकराक हांगा इन्वायट करता आसा. ऑलरेडी आमगेले आसा जी उपस्थित. तांगेले नांव रमण हरिदास प्रभुजी. प्रभुजी तुमकां हार्दिक स्वागत. तांगेले बगे एक सना इंट्रोडक्शन दिता हांगा. तांगेले नांव ओरिजिनली जे रमेश कामत म्हणून, तांणी केरळाचे पय्यन्नूरच्यान आसाची. तांणी रिटायर्ड कॅनरा बँक एम्प्लॉई आणि डिसायपल ऑफ हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज. भगवत पुराण कोंकणीचे एकादशी सेशन्स तू रेग्युलर जाऊन तुम्ही अटेंड केलेलं असल्यारी तुम्ही पळयता की तांगेले आमकां सेशन्स आयकुच्या मेळटा. तांणी आमकां गायड करताची भजन कीर्तन अंतू तांगेले आमी हमेशा आयकल्लें आसा. पर्सनली फॅमिली पळोवच्या गेल्यार तांची एक पूत आसा, एक धूव आसा. तांगेले धूव बी भजन आणि कीर्तन आणि कोंकणी प्रिचिंगांतू सपोर्ट जावन आसाचे. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभुजी तुमकां हार्दिक स्वागत, दंडवत प्रणाम. अँड सेशन स्टार्ट करच्याक ओवर टू यू. Later. Hello. Hare Krishna. Hare Krishna. सोराई कहना है ऐक पडता प्रभुजी. हाँ स्टार्ट करिए ना. ओके. ते तंतुचे ये बिना अंडा अंडा लो. आयचे सेशनान हरे कृष्णा. आयचे सेशनान तो तुमकां सगळ्यांक स्वागत. श्रावण म्हयन्यान तो आमी भगवद्गीता एक यत्न सुरू केल्ले आसा. ते यत्न स्टार्ट करून आतां आमी 15th चॅप्टरान पावलींची क्लास. वन दवरून फर्स्ट दवरून 14th चॅप्टर सगळ्यांनी एकगलांनी कळलेले आसा. सगळ्यांनी बरीच छान करून लेसन कळलें आसा. लेसन कळलेलें आसा, क्लास कळलेलें आसा. तांगले कॅपॅसिटी हे दवरून तांगले एकगलांनी मस्त जरा आशिल्लें. तांगले मॉडर्न टेक्निक्स, टेक्नॉलॉजी एंड मेथड्स बरा यूज करून केलेलें आसा. भारी छान करून क्लास केलेलें आसा. आता माझा सगळं 14 चॅप्टराचे हेंगेलें म्हाका सुलभ जालें कळ्ळें. आता मागीर 15 डायरेक्ट आमकां 15th चॅप्टरान तो वच्ची वयता. ताजे फुडें हांव प्रार्थना करून सुरू करया. आय म्हळ्यार श्री कृष्ण जन्माष्टमी चांग दिवस. ताजे पर मागीर प्रभुपादाले जन्मदिन आम्ही आगोश करता. ते निमती आज एक श्री गुरुवाष्टक म्हणून सूर करता. म्हळ्यार गुरु ग मुखार वंदन करया पळय परा प्रभुपादाले जन्मदिन न्हू म्हणले करून ते सूर करून मागीर आमी स्टार्ट करया. संसार दावा नळलीत लोका त्राणाय कारुण्य घनघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदं. महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना रोमाञ्चकं वा
श्रुतिरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तां च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसादो स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्तसङ्गा कृतैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रदक्षिणास्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयोनोरतिकेलिसिद्धये यायलपीरुक्तिरपेक्षणीया तत्र दिदाक्ष्या अधिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् साक्षात् हरित्वेन समस्तशास्त्रे युक्त सदा भावेदयव सद्भिः इन्दु प्रभोर्या प्रियेव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तोऽहं तस्य यशत्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। श्री जयपताक स्वामी गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आता प्रथम जावनो आवा म्हाका हे दिव्य सेवा प्रदान केल्ले दिल्याक आवा कृष्ण कृपा मूर्ती श्री मुरलीधर चरणदास आणि तांगेल्या एक्सपर्ट टिमाक हांव अभिनंदन करता आनी म्हगेले आभार प्रकट करता। तुमकां सगळ्यांकय ह्या सेशनाचो स्वागत गर्दी हांव स्वागत करता। तुमी सांगचे बराय मस्त रायट अटेन्शन दिवन आयकुवा म्हणून तुमगेले प्रार्थना। आता हे चॅप्टर भगवद्गीतेचे 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग म्हणून ताचें नाव। पुरुषोत्तम म्हणजे योग, योग म्हळ्यार कनेक्ट जावन बसचे आमी संबंध आमी स्थापन करून बसचे ताका योगा म्हणचे। त्यावेळी हे चॅप्टर हे अध्याय वेदाचे आणि वेद ज्ञान ते लक्ष्य कसं सांगता तसं लक्ष्य आधी चर्चा करचे विषय आम्ही सांगता संक्षिप्त दिया। त्यावेळी वेद ज्ञानाचे लक्ष्य कसं व्हॉट इज द एम ऑफ वेद। फर्स्ट कसं मारे हे संसाराचे बंधन असगुण नाल्यार संसाराक गुपसावून तळी म्हणून सांगूया समसगुण आमकां कशी मुक्त जावेत आणि दोन्ही कसं म्हणाले परम दिव्यो तो पुरुष म्हळ्यार कृष्ण
कृष्णद परमदिव्यो तो पुरुष मात्रद ते आम्ही मनान करचें. आनी एक कसं म्हळ्यार न्हीचे तशेंशिले भगवंताक शरणागत जेवचे जावन तशें आशिल्ले म्हळ्यार तागेले प्रेम भक्ती उदा सेवा तांतू व्याप्त जेवचे व्याप्ती जावन बैसुका ते 15 अध्यायाचे 15 अध्याय सांगले सकड वेद ज्ञानाचे सारांश म्हणून सांगूया. तेंचे व्हेरी इम्पॉर्टंट अध्याय आहे. त्यावेळी आमकां प्रभू सांगिल्लें आसा हे मनशांक दोन तरांचे हृदय दवरबल्ले आसा मनो दवरबल्ले. फस्ट कसं म्हळ्यार प्रथम जावन ताका हे प्रगती वयर आधिपत्य स्थापन करता विजय प्राप्त करता म्हणून चिले व्हड एक आशा ताका तो कर्म करता आसा कळ्ळें. ते म्हळ्यार ताजी आशा तांचो आसक्ती त्यावेळी ते तागेल्या अधपतनाक प्रथम कारण म्हणून सांगिल्लें आसा प्रभू दोन्ही हेजे कसं म्हळ्यार हे भौतीक जावं आशिल्ले वस्तू आसा न्हू ताजे वयर सकड म्हाका जावका ते गट्टी दवरून बसले आमी कळ्ळें. पुरा वस्तू आमकां जावका म्हणून आशिल्लें ते ताजे वयर आशिल्लें आसक्ती हे कळ्ळें. हे आसक्ती हे कसं करता हे आमगेले प्रेम भक्ती सेवन रीती ताका नाश करता म्हणून सांगता प्रभू. त्यावेळी हे अध्याय हे अंतुले फक्त 1 श्लोक हे हंतु सुकून आमकां मुक्त जेवची कशी म्हणून ताजी रीती ताजे मार्ग सांगता. आनी कसं 2:20 जे आशिल्ले श्लोक ते पुरुषोत्तम योग कसं म्हणून सांगता. मागीर कसं म्हळ्यार हे श्लोक 20 श्लोक मात्र आसा बरी सान म्हणून आमी लेखताचे कळ्ळें. उगी वाजूं येता 2-3 मिनट भितर सगळें म्हाका वाजून जाता 3 मिनट भितर सगळें वाजून कैद कर येता हे 15 अध्याय जाल्यार ताजे भितर सगळें गुख्य ज्ञान ताज्या मनाक करता जाल्यार बरी गहनता हाजे अर्थ उगी मनाक करूं जायना ते सगळ्यांक कळ्ळें. तशी आशिल्लो अध्याय तो. मागीर हे भगवद्गीतेन तो 4 आसले एक अध्याय आसा तांतू कृष्ण मात्र उलयले कृष्णान मात्र ते तुमी सगळे नोट केले आसा बरे सगळे सर्व जाणां सगळे नोट केले आसा बरो जाल्यार सुमार जाणां नोट केला की मुगत ना म्हाका कळ्ळें. ते इतली ते तशी म्हळ्यार तांतू अर्जुन कसलेंचे प्रश्न निमगिना कसलें संशय निमगिना. मागीर संजय कसलेंचे कमेंट्री पास करना. मागीर धृतराष्ट्र गेल्यार कसले एन्क्वायरी करना. अशें एक अध्याय 4 अध्याय आसा तांचो फर्स्ट म्हळ्यार 7, 9, 15 हे 15 अध्याय आनी नेक्स्ट 16 अध्याय तशी 4 अध्याय सांगतो. इतले म्हळ्यार तांचो गुट्ट ज्ञान म्हणून सांगता कृष्ण. ते गुट्ट ज्ञान आशिल्ले ते 4 अध्याय जाय ते कोणी कसलें गुट्टू कसलें सांगतना आमी कान दिवन आंग करून बसताचे आमी कसले 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 गुट्टू कसले म्हणून कित्याक तेंच कोणी कसलें कोणी खम्मी तेमी उलोवचें नाचें कळ्ळें. तिचें गुट्टू आयकुच्याक तशीच विथ अटेन्शन अर्जुन हे पुरो आयकता कसलें इतले गुप्त जें आशिल्लें कृष्ण सांगता आमचो भगवद्गीतेन तो 3 डिग्री यूज केल्ले आसा ह्या एजेक्टिवान म्हळ्यार नाम विशेष नाम. कृष्ण सांगता गुख्य ज्ञान एक गुख्यतर एक गुख्यतम आनी एक डिग्री कृष्णान सांगिल्लें आसा तो सर्व गुख्यतम ते 18 अध्याय 64 श्लोक हांव सांगिल्लें आसा. सर्व गुख्यतमं भूया शृणु मे परमं वचा इष्टोऽसि दृढमिति तदो वक्ष्यामि ते हितम. थंय सांगिल्लें आसा. म्हणजे ग्रामर शिकतना इंग्लीश ग्रामर शिकतना डिग्री डिग्री शिकिल्लो आसा पॉझिटिव्ह कंपॅरेटिव्ह आनी सुपरलेटिव्ह म्हणून ते 3 मात्र आमकां तशिल्ले जाल्यार भगवद्गीता वाचितना आमकां 4 एक डिग्री मेळ्ळी कळ्ळें. सर्व गुख्यतमं म्हणून कळ्ळें. तशी अध्यायान तो अशी गुख्य आशिल्ल्या कार्य सांगिल्लें आसा. तशें हे महात्म्य फर्स्ट हांव हे महात्म्य सांगता 15 अध्याय महात्म्य कसं
एक वेळा शिव आणि पार्वती, कृष्ण शिव भगवान पार्वती देवीला की सांगता हाजे महात्म्य भगवद्गीता ते महात्म्य बरी इम्पॉर्टंट ते काळून सांगता त्यावेळे शिव पार्वतीला सांगता एक वेळ महाविष्णू क्षीरसागरांतो आनंद शयनारी शिनिद्धला जोडदंकुनु लक्ष्मी देवी पायुर कट्टस चिट्टिदस त्यावेळे जोडदंकुनिदला महाविष्णू लक्ष्मी देवीना शिनिंगिले भगवान लागी ये सृष्टि स्थिति संहारो सृष्टि स्थिति प्रलय हेतु तुम्ही मात्र तुमगे कोणी ना जाल्यार तुम्ही अस्वस्थ जावन दिसता आनी निदलांची अस्वस्थ जावन दिसता दिसता हाचे कारण कसलें त्यावेळी विष्णू सांगले प्रिय देवी हांव निद्दनी हांव दोळ न्हय मात्र हांव कसं करता म्हळ्यार मिगेले या आनंद जावची शक्ती निसीम जावची शक्ती हे प्रपंच पूरा व्याप्त जावन कशी कशी काम करता कशी हालसिता मेंटेन करता म्हणून हांव आश्चर्यचकित जावन पळयतस देवी म्हणटा ओहो कशी हे चिंतनामू त्यावेळी तुम्ही इतले बरे निसीम शक्ती आनंद जावची शक्ती आनंद शक्ती हे भगवद्गीता कशें सांगचें तुम्ही सांगेल भगवद्गीता न्हय ते कशें सांगचें भगवद्गीता कशें सांगता त्यावेळी महाविष्णू सांगले देवी तुका तें कळना हांवें भगवद्गीता म्हळ्यार मिगेले स्वरूप आसा मिगेले विग्रह तें अतींद्रिय आशिल्लें मिगेले रूप आसा विग्रह भगवद्गीता म्हणून सांगला हे अज्ज बळा 1 2 5 आशिल्ले अध्याय आसना ते मिगेले 5 मागतात ते मनाक करता आनी ते नेक्स्ट 10 अध्याय आसना 6 2 15 आशिल्ले हे 15 लास्ट अध्याय ते मिगेले 10 हात जाता कळवा आनी 16 अध्याय ते मिगेले पोट स्टोमक बेली कळवा आनी 17 का 18 अध्याय आसना ते मिगेले पादार 2 पादार हांवें जाता हेची तूं मनान करता हें कळवा त्यावेळी हे कोण पळय हे पारायण करता आनी आयकता तो तागेले पाप पूर्ण नाशा वता हे पाप नाशिनी हे भगवद्गीता म्हणून सांगला कळवा एक अध्याय एक 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 श्लोक तेवी आयले अर्ध श्लोक तेवी तुमकां कोरजे काल श्लोक कोण पळय वचिता कोण पळय आयकता तो वैकुंठ प्राप्ती जाता हे सांगलें कळवा नेक्स्ट तो सांगता कसं म्हळ्यार 15 अध्यायाचे विशेष महात्म्य कसं म्हणून शिव भगवान पार्वतीला सांगता पण गौड देशांत नरसिंह म्हणून एक राय आशिल्लो त्या रायाक एक सेनाधिपती आशिल्लो कळवा तागेलें नांव शरभमेरुंदू म्हणून शरभमेरुंदू ताणें कसं केलें म्हळ्यार एक वेळ हे रायाक दिवस म्हळ्यार हे प्रिन्स तागेले प्रिन्सस नांव युवराजानीक सैन्याधी करून ताणें एक प्लॅन केलें म्हळ्यार आख्खा ह्या रायाक दिवस माळ करून ताका सिंहासनार तांकरूं ते प्लॅन साध्य जावचे भितर ह्यो अतिसार म्हळ्यार हे कोळरा रोग येवन मोन गेलो ते कोळरा मोन वतरी ताणें म्हळ्यार हांगा सिंधू देशांतू तो एक घोडाचे जन्म घेवन थंय आयलो सिंधू देशांत म्हळ्यार घोड म्हळ्यार पळोवच्या चंदू बारीक चंदू आनी ताका फास्ट रन्नरा आनी मस्त तरा आशिल्ले सविशेष सिद्धी आशिल्लो गूण आशिल्लो घोडो आनी ताका प्रायस हॉर्स म्हणून सांगता स्पोर्टी लूक आशिल्ले अशी हे गूण पुराय कोळ न्हू प्रसिद्धी गूण कोळ न्हू हे
खंयच्या देशलो गौड देश आशिल्ले एक धनीक जे आशिल्ले एक दुड्डवाळा एक दुड्डवाळा पूत ते पुतान एक घोडा घेतलो थंयसून व्हड मस्त दुड्ड दिवन आणू हांगा गौड देशांचो आणू रायल मुखारी आणू बैले आनी ताजे गुण पुराय सांगले त्यावेळे हांवें कसं केलें म्हळ्यार एका एक्सपर्ट पॅनला केले हाजे गुण एसेस करूंक कळवा तशें ते पॅनलान एसेस करून पास केले भाई ह्या सांगील गुण पुराय का समजले ना तरी ते रायान एक घोडाक ते यारलागी कितले जाण निमगेला पळय दुड्डू ते दुड्डू पुरो दिवन घेतले ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಂತರ ತಾಣ घोडा घेऊन रानांत चमकलो हंटिंग वतना कशें म्हळ्यार एक चित्र हांव देखलें चित्र म्हळ्यार डियर कळवा त्या डियराक देखून ताजे मातशें धांवलो घोडा घेवन धांवन सुमार दूर चमकलो ताजे वट्टशें जें आसा सकट मातशी चेलींची स्पिडार वचची गोड पळय कळवा अशी धांवन वचून एका राना मध्य ताना पावलींची पावन राय सुस्ती आलो सुस्त्यांक घोडा रबयले रबोवन एक घोडाक एका रुखा बांदून घालून ते लागींशिल्ले एका व्हडा शिले पत्रो असो व्हडो शिले पत्रो ताजेर चेडून बसलो त्यावेळी वारें येता असो सांज वारें च्या कूल एअर ते बसून ते कसं म्हळ्यार ते वाराक एक चर्मपत्र येवन रबला ताका म्हणटा म्हळ्यार पार्चमेंट म्हणून कळ्ळें एक चर्मपत्र म्हळ्यार पत्र पुढे सगळे हांगा आतांशें म्हळ्यार कागद न्हय कळवा एक कागद आमी कागद म्हणून सांगूं येता ते चर्माचे एक कागद जाता त्यावेळी तांतू कशें घेवन ते काणपळे रायान तांतू कशें घेवन बरयला ते बरयता म्हळ्यार तांतू बरयले कसं म्हळ्यार हे 15 अध्यायाचे ಸ್ವಲ್ಪ श्लोक बरयला कळवा ते श्लोक वड्डान वाजितना कशें गेलें म्हळ्यार थंय बांदून गेलो घोडो पोवन मोडून गेलो तें थंयसून ताजे जीव न्हू विष्णू रूप प्राप्त केले चतुर्भुज रूप येवन ताजे लागींचे एक पुष्पक विमान येवन रबला ते पुष्पक विमानान चेडूं बसला थंयसून रायला सांगले टाटा टाटा बाय बाय करून वा प्रत्यक्ष येयलो कळवा तशी ताका रायाक अतिशय येलें हें कशें संभव जालें कशी थंय लागीं एक चंद एक आश्रम आसा त्या आश्रमांत चमकलो आश्रमांत एक ब्राह्मण तपस्सा बसला तागेलें नांव विष्णू शर्मा म्हूण तागेलें नांव थंय वचून हें संभव पुराय सांगलें ब्राह्मण लागीं ब्राह्मणान सांगलें पळय यो गोड आसा न्हय फुडल्या जन्मांत तुगेलो सैन्याधिपती आशिल्लो कळवा शरभा मेरुंदा वचून तागेलें नांव तो म्हळ्यार तुका दीस मरून भितर आनी तुका सिंहासना आतां करूं भितर ताणें प्लॅन केल्ले त्या प्लॅन आसा ती करूं भितर तो सार तुगेलें कसो म्हणटा ताका कोळरा दवरून मोरून गेलो तशें तो सिंधू देशांत गोड जावन जल्मलो त्या गोडाक घेतिल्ले त्या गोडान आतां भगवद्गीतेंतले 15 अध्यायाचे श्लोक आयकलो ते आयकून आतां तो वैकुंठान जमतलो म्हूण सांगून भितर ताका प्रणाम केले न्ही तो तागेले राजधानींत परतून चमकलो राय थंय पावतरी रायान 15 अध्यायाचें तांतूं बरयल्लें त्या पार्चमेंटान बरयल्लें ते वाजिता रबलो वाजिता ಸ್ವಲ್ಪ काळ जातरी ताणें कसं केलें म्हळ्यार तागेल्या पुताक राज्यभरण दिवन रानांत तपस्सा जमकलो हांगा रानां वचून हे 15 अध्याय वाजून सुरू केले वाजून जातना ताणें अखेरी तोवी सकाळ येयलें वैकुंठाचें पुष्पक विमान तोवी वैकुंठान चमकलो हे आतां जे 15 अध्यायाचे महात्म्य कोण पळय हे अध्याय वाजिता कोण पळय आयकता ताका वैकुंठ सुनिश्चित आमकां कळवा तशी सांगीत आसा तशें ते आनी ह्या अध्यायाचें अवलोकन करया हे श्लोकान सांगिल्लें आसा म्हळ्यार आज हांव विस्तार जे हांव पुराय सांगना भावार्थ म्हळ्यार प्रभुवादरान बरेचे दिव्य जे आशिल्लें वाणीन तूं सांगिल्लें आसा तुमचे कडेन वाजिल्लें आसल्या पुरतें म्हळ्यार हांव तें पुराय जिव सांगूंक वचना म्हळ्यार तितले कांय वेळ ना पळय टायम लिमीट आसा तें हांव संक्षिप्त हांव
तुमच्या ताजे आशय कसो म्हणून सांगू वता ಇದು म्हळ्यार प्रभू दिव्यवाणी सांगल्यार तुमकां कळटा न्हू ते दिव्यवाणी सांगल्यार एक वेळाक हांव एका प्रवचन ऐकलें निताई सेविनी माताजी एक तेगेलें प्रवचन आशिल्लें हांगासून बॉम्बे चौपाटी भक्त हांगा श्रीरंगनाथ स्वामी क्षेत्रांत दर्शनाचें केलींची त्यावेळेक थंय एक म्हणटालो 100 वर्स प्राय सगळी जागा आता प्रिस्ट पुजारी ताणांक आपूण सांगलें की प्रभू भक्त नावा तुम्ही चैतन्याचे कोण बरयलें म्हणून तस तुमकां प्रभू बरय म्हणून सांगताची ताजे विवर्तन पुराय प्रभू हारांत केलेलें आनी ताजे भावार्थ पुरा बरयल्लें प्रभू हारां म्हणून सांगताची तशें न्हय तेच म्हळ्यार म्हाका रंगनाथ स्वामीन स्वप्नांत येवन सांगिल्लें कसं म्हळ्यार प्रभू वागराक हांव हे चैतन्याचे डिक्टेट केल्लें आहा वता म्हूण सांगिल्लें त्यावेळी प्रभू वागरान प्रभू भास म्हणून सांगूक जाल्यार डिक्टेट केल्लें रंगनाथ स्वामी म्हळ्यार कृष्णान जे येवन प्रभू वागराक सांगून बरयलें म्हळ्यार प्रभू वागराक बुक्स पुराय दिव्यवाणी ते कोण म्हळ्यार ते वाजिता तांणी सकट तांकां येता दिव्यत्व प्रभू वागरा म्हणाके प्रभू वागरू कृष्णाला क्लोज एक डिवोटी आसा ते निमती तांकां एक सौभाग्य मेळ्ळेलें ते सौभाग्य आमकांय मेळ्ळें म्हळ्यार भगवद्गीता ICTS म्हणून आसा तांतूंतले वाणी सगळें आसना तेवूय दिव्यम जे आशिल्ले वाणी आसा त्यावेळी आमी तें पुराय हें कर ताजें हें पुराय ताजी संक्षिप्ती हांव सांगता त्यावेळी ऊर्ध्वमूलम् अधशाकम् अच्युतं प्राहुरव्ययं छन्दांसि स्पर्णानि स्त्वं वेदवेद अधश्चोदं प्रस्तुता तस्य जाका गुणप्रवृद्धा विषयप्रळा अधश्च मूलानि अनुसंस्कृतानि कर्माणि बन्धुः मनुष्यलोके नारूपमस्य इदोपलभ्यते नान्दोनचादर्न सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुगुरुडोमुलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितमे अस्मिन् गतानां निवर्तन्ति भूया तमेव चादं पुरुषं प्रपद्ये एतत्प्रवृत्ति प्रसुधा पुराण निर्माण मोह जलसंगदोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्तकामा द्वन्द्वविमुक्ता सुखसंते गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम् तत् 5 श्लोक ते 5 श्लोक मुखारी संगिले म्हळ्यार हे भौतिक लोक एक अश्वताक कंपेर करून कृष्णान सांगिल्लें कळ्ळें एक सामी करून अश्वत म्हळ्यार हे अश्वताचें रूख म्हळ्यार मूळ म्हळ्यार वयर सुकून सुरू येता आनी ताचे शाखा म्हळ्यार ताचे गेंडो आनी ते ब्रांचेस पुराय चोग्गू म्हळ्यार मागते सकाळ पांय वयर कोण शिलेक वृक्ष कळ्ळें शिलेक वृक्ष ताजे मूल वयर येता म्हणून सांगून ताजे अर्थ कसो म्हळ्यार हांगासून ब्रह्मलोकां सुकून सुरू केल्ले ताजे हें ब्रह्मलोकांत सुकून ते भौतीक लोक सुरू केल्ले म्हण अर्थ कळ्ळें ब्रह्माक कोण उत्पादन केल्लें नाल्यार जन्म खंय सुकून ब्रह्मो महाविष्णू नाभी सुकून महाविष्णून महत्त्वत्व केलेलें महत्त्वत्व म्हणून सांगलें समग्र सृष्टीचे ते मूळ तत्व ते कळ्ळें थंय सुकून ते भौतीक लोक सुरू केलेले म्हणून ताजे अर्थ ऊर्ध्वमूलम् सांगलें कळ्ळें हें प्रसा हें शाखा पुराय तो सगळे स्पड्या आशिल्ली शाखा हें पुराय पुराय मस्त प्रपंचान मस्त गोळ हें सगळें आशिल्लें पळय ताचे चिल्ले हें सगळें जाल्यार मागीर सांगता कसो म्हळ्यार हें आसना पावलो हें सगळें पल्लो कसो म्हळ्यार ताजे छंदांशी आसा पर्णानी म्हळ्यार हे पर्णाम सांगलें पल्लो ताचे पत्ता ते पत्ता म्हळ्यार वेदाचे मंत्र म्हळ्यार वेद तंतू आसा म्हळ्यार हे भौतीक लोक सृश्टी करचे वेळार वेदे सृश्टी करून दिल्ले कसो म्हळ्यार हे जिवांक हे भौतीक लोकां सुकून कशी मुक्त जेवचे हे भौतीक लोक माया लोक म्हळ्यार कसो जालें आनी हे जीव म्हणल्यार कोण आनी परम पुरुष कृष्ण म्हळ्यार कोण परमदेवाचे पुरुष हे सगळें जगात वेद दिलेला कळ्ळें अशी ताजे अर्थ ते येता कळ्ळें त्यावेळी ते अर्थ मनान केल्ले म्हळ्यार आमी हे श्लोक आतां सांगिल्ले आसतना कृष्णान दिल्ले म्हळ्यार अश्वथ म्हणून सांगल्यार पिंपळा रोग म्हणून आमी सांगता आमच्या घरान कळ्ळें अश्वथ नाजाल्यार बनियन ट्री पीपल ट्री म्हणून सांगतात अश्वथम सर्व वृक्षाणां कृष्णूचे अश्वथ म्हणून तांचे अध्यायान सांगिल्लें आसा अश्वथम सर्व वृक्षाणां तांच्या अध्यायान सांगिल्लें आसा त्यावेळी हे अश्वथ म्हणून पूजनीय जे आशिल्ले वृक्ष आसा आमी पिंपळा काट्ट करून ताका पूजन करता आसत कळ्ळें त्यावेळी तशी
त्यामुळे तशी अशी एक रूप म्हळ्यार मस्त विस्तीर्ण जें अशें लोक जाता म्हळ्यार भौतिक लोक म्हळ्यार अति विस्तीर्ण जें अशें लोक आसा ताजे एंड काही बिगिनींग एंड काही म्हणून आमकां तांचो आस तें आशिल्लें मनशांक कळचिना तशें सांगिल्लें संतो कळ्ळें ते आनी तें कळलें कोण पळय ते वृक्षाक कळलें कोण पळय तो वेद यत्नू वेद यत्नू म्हणून सांगल्यार कसो जालें वेदांती म्हळ्यार भौतिक वृक्षाक कट्ट करून ताची बंधन कशी बंधनां मुक्ती येवची कशी म्हणून सांगिल्लें आसा आनी कृष्ण आले नाल्यार परमदिवस पुरुश आले सगळे सेवेन तो आमी युक्ती आणून बशी कशी ताची प्रोसेस कशी ताची रीती कशी म्हणून सगळें आमकां सांगिल्लें आसा वेदांत सांगिल्लें आसा आनी तो धांच्या तिन्ही अध्यायान तो धांच्या श्लोकान तो तें सांगिल्लें आसा कळ्ळें तांतूय सांगिल्लें आसता तशें म्हळ्यार तिन्ही अध्यायान तो धांच्या श्लोकान तो तें सांगिल्लें आसा तशें म्हळ्यार तुगेलें सखयत्ना प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति म्हणून सांगिल्लें आसा अनेन प्रसिद्धं अतिष्ठ कामधुक् म्हणून सांगिल्लें आसा तशें तांतूचे ते वेळार सांगिल्लें आसा म्हळ्यार ह्या मनशांक देवांक अशी बरें हें करतना ह्या भौतीक लोकांक क्रियेट करतना ताचे वेद दिल्ले म्हणून सांगिल्लें म्हळ्यार वेदांतूय हें पुराय सांगिल्लें आसा हे वृक्षाक पळोवंक पुराय सांगिल्लें आसा तशें तें आमकां ताचें ज्ञान मेळटा त्यामुळे तें वेद ज्ञान आमकां तांसून मेळटा हे वृक्ष सांगल्यार हे शाखा ब्रांच सांगलें हे गुणांचो सकून पोषण मेळटा का म्हणून सांगल्यार अगस्त्य मुलान अनुसंधानी कर्माणी बंधीन मनुष्य लोगे म्हणून सांगलें हे मनशांक हे कर्मांचो कर्म बंधनांक घालता हे वेदांत सांगिल्ले 3 गुण म्हणून 14 अध्यायान तो माताजीन सांगिल्लें आसता 14 अध्यायान तांतू 14 गुण प्रगतीचे गुण 3 गुण ते गुण आमची कशी काम करून आमचे घरान कर्म करून हे भौतिक लोकांक बंधनांक घालता म्हणून सांगिल्लें आसा कळ्ळें वैरी सकला जे शाखा म्हणून सांगिल्लें आसा वैरी सकला म्हणून सांगल्यार वैरी म्हळ्यार हे देवलोक तो म्हळ्यार मनुष्य लोक आनी मृग सगळे अशे लोक अशें सांगिल्लें कळ्ळें तशें हे कर्मा बंधनांक घालचें हे रूप म्हणून सांगिल्लें कळ्ळें तशें कर्मा बंधनांक घालचें रूप म्हणून सांगून हाजे अशें आमी ताजे अर्थच नवा भगवद्गीते श्लोका अर्थ कर्माणि बंधीनि मनुष्य लोके अतश्च मूलानि अनुसंधानानि कर्माणि बंधीनि मनुष्य लोके न रूपमस्येव इतोपलभ्यते न अंधो न चादर न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सूर्यूढमूलम असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा कळ्ळें तशें पदानुपदम जें आसा ते अर्थ आमी कळजेल्यार म्हळ्यार हेका अश्वत्थ आसा ते भौतीक लोक कळ्ळें ते दुःख दिवचे लोक आसा ते ताका कसं करता म्हळ्यार असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा ताका कसं करता म्हळ्यार कातून डोगा म्हणून अशी आमी मनान केल्यार आमी फूल येतात कळ्ळें तशी एक कशें जालें म्हळ्यार एक वेळाक एक ब्राह्मणाले पूत तो भगवद्गीता 15 अध्याय वाचून आसा हांव सांगलें आमकां कश्ट दिवचे हे रोग न्हू ताणें कसं केलें म्हळ्यार ते घरान तो एक मुच्च आसा मुच्च म्हळ्यार या रोगांनी कट्ट करचे एक आयुध आसा न्हू तें ताका मुच्च म्हणचे आमी आमचे घरान आमी आमगेले तशें सांगता तुमी कसं सांगता म्हणून वचना त्या वेळार तें ताणें कसं केलें असंग शस्त्र हें चित्र शस्त्र कळ्ळें असंग शस्त्र धिडेन चित्ता ते बापाक लागून पिंपळा रोग आशिल्लो आनी कसं केलें म्हळ्यार हें मुच्च काण वचून कट्ट करून सोर गेलें म्हळ्यार कट्ट करून उड्डायले आमगे दुख्ख पुरा वता आमी लेखून कळ्ळें तशी पदानुपदम जें आशिल्लें ते अर्थ लेखून हे कट्ट करचे शब्द आयकून असंग शस्त्र ना वय असंग तें असंग म्हळ्यार सांग ना ताका म्हळ्यार फुट आसता ते दंडारो कळ्ळें तशें शस्त्र यावं जाय म्हणून हांव सांगिल्लें तशें ताणें अर्थ लेखिल्लें कळ्ळें तशें कट्ट करून येतना ताका आंग आयलो आंग म्हळ्यार बापूस
पपोसी येवन कसं करतलो तो पुता पंपला रुका आपण का आता कट्ट करून जाते देव ना माते तुका कळना माते ना तुका म्हणजे नाही ना आमतो आतो शिकेल पण आमतो भगवद्गीतेन सांगितलं असं असंग शास्त्राने देणार मिळा आमचं कष्ट दिस रूप कट्ट करून आम्हाला सांगितलंच पडा कृष्णानं असंग शास्त्राने धिडायने चित्वा त्यावेळेला यावर तू गोत ना ते त्याच्यावर चांग सांगून देता कसं कसं सांगला कृष्णानं असंग शास्त्राने धिडायने तो म्हणा रे हे भौतिक लोकांचे संघ आम्ही सोडणो कशी सोडका आम्ही भक्ती युद्ध सेवंतो बैसुका भक्ती सेवन बैसून कृष्णाक शरणागती याव का त्याची शरणागती जिल्हा ते जाऊच्या कथा शरणागती यावनो कृष्णा सेव करचे त्यावेळे कृष्णांतू आसक्ती याव का आणि भौतिक लोकांतू अनासक्ती याव का त्याचा अनासक्त म्हणाली अनासंगम संगीलाय कळवा हे नाही सांग नाही आम्ही सांग म्हणून शिंग सांग सांगला म्हणजे सांग नातीला थंडारात येऊ म्हणजे चमकल तशी नाही त्याची अर्थ करचे कळवा त्याची एक साम्यത केलेल्या कृष्णानंगा त्या रूपका म्हणजे भौतिक लोक कष्ट दीक्षित भौतिक लोक म्हणून सांगच्या मनान करून घेतला कृष्णा तशी सांगितल्या कळवा तशी आणि ताका सांगून दिता बोध आयलो कळवा तशीच नाही म्हणून सांगितलं तशी आमकां ताजेर तू सांगून दिवच्या जी अंजावगाची तशी जी अंजावगाची कळ्ळें कळवा तशी मागीर हे वृक्ष म्हळ्यार थंयसून ताजे आरंभ थंयसून सांगला न्हू तशी तवे सत्संग जावका आमकां शरणागत यावका ते खड्ग कळवा खड्ग म्हणून सांगला ते शस्त्र कळवा तशी पस्का ती गळ घातोचे म्हणजे आमी ऐकलेलं असं पस्का नत्तील गळ घातोचे म्हळ्यार पस्का देखना गळ घातून वता तशी कातरून उडोवचे हे भौतिक लोकांचे कनेक्शन कान उडोका कट्ट करून उडोका म्हणून सांगितलें त्यावेळे आनी आसक्ती अशांचे भौतिक लोकांक आमकां सूख जावका वय भौतिक लोकांना आसक्ती अशांचे अनासक्ती यावका आनी कृष्णांत आसक्ती दाखोवका तशें जाल्यार मात्र आमकां हे वृक्षांसून भौतिक लोकांसून मुक्ती येता म्हणून ताजे अर्थ तशी हांगा आनी एका पंचांचे चौग सांगता कसो म्हळ्यार मिथ्याभिमान अशें म्हणचे मिथ्याभिमान निर्माण मोह जितसंग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा दंतोर्विमुक्ता सुखदुःख संपत्तीने गच्छन्ति मूढाः पदमो व्यवयन्त मिथ्याभिमानो माया मोह मागीर दुःख संसार विशेषले दोष वर्जुकोर्नो भौतिक तृष्णा सोणो सनातन तत्वाक कळनो सुख दुःख आदि द्वंद्वांक तान सुखून मुक्त जावनो परमपुरुषाक समर्पण करचे कशी म्हणून गुप्तशिले एकलाक परम शाश्वत साम्राज्य प्राप्ती येता म्हणून ताजे अर्थ तशे म्हळ्यार हे दुःख द्वंद्व हे सगळें म्हळ्यार कसलें टू सायड्स ऑफ द सेम कॉइन म्हणून सांगूया भौतिक लोकांचो ते सुख दुःख हे द्वंद्व कळवा सुख दुःख शील उष्ण मान अपमानू हे सगळें आशिल्लें ह्या सगळें मुक्त या म्हणून एकच जाय टू सायड्स ऑफ द सेम कॉइन हांगा सुख म्हणून सांगल्यार दुःखाची येता कळवा हांगा तो सांगितलें आसा पळय आमी गुणातीत यावका गुण सत्व गुण म्हणून सत्व गुणांत येवचे सत्व गुणांसून वयर वचुका ते गुण निर्गुण जावका आमी म्हळ्यार कृष्ण जालें आनी तूं हे गुणांत येवका त्याला मात्र आमकां सुकून मुक्त जावचें येता म्हणून ताजे अर्थ तशें भौतिक संघ आमी सोडका भौतिक संघ म्हळ्यार आमी कसं म्हळ्यार मरकड मुष्टी म्हणून सांगला मरकड मुष्टी म्हणजे आमी धोरण बसल्यांचे हे भौतिक लोकांक आसक्ती जावन बसल्यांचे मरकड म्हळ्यार मंकडान आनी तो मिडकेन तो मडकेस मडकी ताका गळ सोपून तातूंत सामान दवरला न्हू मुष्टी धरले मुष्टी ताका हात भायर घालूंक जायना तशी जे आमी हांगा आसक्ती मुष्टी दवरून बसल्यांची मिगेला चंद चोडवा मिगेल चंद बायला मिगेल चंद बामणो मिगेला कसला घर चंद घर आनी चंद फ्लॅट चंद साईट अशें म्हणून सांगून सगळें आमी गट्टी दवरून बसल्या हांगा कळवा ते आमी सोडून तयार नाची ते सोड रे
मंगळा सोड रदकला तो तुला मुष्टी सोड रा या म्हाका जाव केलं हांव कशी सोडची कशी सोड रमची ना तशी आमच्या सांगले मी गेले मायले गो चोटू हांका सगळं सोडू हांव कशी सोडचे म्हाका सोडू शकता तेजी जायना कळवा तशी आम्ही कशी सोडचे म्हणून हांव तू पंचाच्या अध्यायीन तू धनचे श्लोकां सांगितलं आसा कळवा कशी आम्ही सोडका म्हणून ब्रह्मण्य आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पाप आणि पापेन पद्मपत्रम युवांबसो म्हणून सांगितलं आसा ते तुम्ही तेज्याल हें काणू तंतु कसं मानून दिला आमकां म्हळ्यार कर्मण्य ब्रह्मण्य आदाय कर्मणे आम्ही ब्रह्मा कितर कृष्णा कितर कर्म करता कशी करता संगम त्यक्त्वा भगवती ज्या संघर्षाचे कनेक्शन अचानचे त्या कशी आमकां कनेक्शन जाता कशी लागता कशी म्हळ्यार आता उदकांत लोटस पेटल लोटस म्हणजे लीफ कळवा तामरा येला म्हणटा पळय ते येला ते कसं म्हळ्यार उदकाक ते पिना ते एब्सॉर्ब करना उदक ते ताचे विंगड सकडे पुलाका कसं पोषण दिता वय कळवा त्या पल्ला तंडून वय तशी तांतू कसं पापांत लिप्प जायना म्हणून सांगता आम्ही संघ भगवतीचे संघ कळटले आम्ही कर्म करता कळवा सकड आसची आमकां सकड कुटुंब सकड आसता हे सकड आसता जाल्यार तांतल्या की अतीत हें अशें आसक्ती दाखोवचे जे आसक्ती चेड दाखयतले आम्ही जीवन काडटा तेच ते आर्ट ऑफ लिव्हिंग म्हणून सांगिल्लें कळ्ळें जीवन घालत आहे तशीच आम्ही जीवन काडटा कशी म्हळ्यार एका पद्मपत्र पल्लो उदकांत आसक्ती अनासक्ती येवन बसला तशी जी आम्ही भौतीक लोकां असल्यार आम्ही भौतीक जें असेल आसक्ती दाखयतले कृष्णा कितें कर्म कर कृष्णा कितें कर्म केल्यार आमगे कुटुंब सकडेन वयर वता आमी देखला कृष्णा कितें कर्म केल्यार आमकां कुटुंबाक कोण पळयता म्हाका ताका कोण पळयता म्हाका कोण गेलो जीव कशी बुकार वता अशी म्हणून ताजे अर्थ कळवा कृष्णा कितें कर्म केल्यार आमकां सकट अशें सॅटिस्फॅक्शन मेळटा तशें जाल्यार तांतू सांगिल्लें आसा कळ्ळें आनी नेक्स्ट श्लोक वता कसं म्हळ्यार न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम कृष्ण मिगेल धाम कशी हे भौतिक लोक म्हळ्यार काळकाचे हांगा हे वृक्ष म्हणून सांगल्यार ताका एक छाया वृक्ष म्हणून सांगिल्लें आसता ताका छाया वृक्ष म्हणून सांगल्यार तें ओरिजिनल वृक्ष हांगा आसा आत्मीय लोकांक त्या आत्मीय लोकांक एका छाया येते एका सवळ येता ती आमी भौतिक लोक म्हणून सांगल्यार ते कसलें आसता पळय हांगा तशी आसता कळवा हांगा तशी आसता जाल्यार समज एक यथार्थ एक वृक्ष न्हय ते ताका सांगिल्लें यथार्थ अशे लोक न्हय म्हळ्यार यथार्थ म्हणून सांगल्यार ताका हे ना कसलें शाश्वत ना तशे एक लोक हे भौतिक लोक म्हणून सांगिल्लें कळवा तशें कृष्ण आमकां एडवर्टायज करता आमी गेले जगार याची थंय म्हळ्यार ते कसलें तर आशिल्लें डार्कनेस ना म्हळ्यार अंधकार ना थंय सूर्य चंद्र कसलें नाका थंय उजवाडाक कळवा थंय स्वयं प्रकाशीत जाता हे म्हळ्यार सुखाळय हे कळवा आनंद बसार हें कळवा तें आनी कसं पळय तुमगेलें माया बसार तें कळवा थंय फुडें शॉपिंग केलें जाल्यार आमकां दुख्खच मेळटा हांगा येवन शॉपिंग कराची हे आनंद बसारांत हे आमी आनंद बसारांत हांगा पळय कसलें तर आशिल्लें कश्ट ना तुमी हांगा येयाची म्हणून आमगेले आमकां सगळे इनवायट करता कृष्ण हांगा एक एडवर्टायजमेंट केन्ना येवचें आसा बंदी मॅडम बंदी सार बंदी म्हणून सांगलां म्हणजे कृष्ण आमकां बंदी म्हणजे हांगा येयाची तुमी हांगा येयाची म्हणून इनवायट करता आसा पण हांगा तुमी फ्लॅट घेयाची हांगा तुमी घर कराची हांगा तुमी सायटी घेयाची म्हळ्यार ते एक व्यत्यास कसो म्हळ्यार थंय माया लोकांचो आशिल्लो दुड्ड न्हय हांगा म्हळ्यार थंयचे लक्ष्मी न्हय हांगा पिंगडे आसा थंय भुक्ती कॉइन येता भुक्ती धन येता हांगा म्हळ्यार भक्ती धन येता भक्ती धन आसल्यार तुमकां हांगा वचून आमी सायटी घेवेत हांगा कळवा घर घेवेत थंय भक्ती धन हांगा करन्सी न्हय तें
हांगा वॅलिड न्हय म्हणून सांगता कृष्ण कळवा तशी चंदा येना मिगेल श्वासದ अंश मागीर सांगता म्हळ्यार मिगेल श्वासದ अंश मम अंश जीवलोके जीवाला सांगता तुम्ही सगळे श्वास घेवन मिगेल अंश मिगेल शक्ती आसा कोता न्हू कळवा ते मनशष्टानी इंद्रियाणी प्रगतिस्थानी कर्षदी कळवा प्रगतीचे वयर तुमकां आधिपत्य जावं काय म्हणले तुम्ही कठीण जे अंश प्रयत्न करता आसाची ते जावचे वचे कार्य काही नाही कळवा म्हळ्यार भगवद्गीतांचो 17 अध्यायांचो 14 श्लोकान सांगिल्लें आसा देवी हे गुणमयी ममा माया दुरत्ती आहे म्हणून तिका मिगेल शक्ती गुणमयी जे आशिल्ली माया तिका तरण करूंक जे येवपाच्या कोणाक जेवची ना तुमी ताका जेव वचचे ना कांयच ना म्हणून सांगता कळवा तशे 8 अध्यायान सांगता कशी हे देह आमी एक देह सोडून अनेक देहांत वचपाची म्हणून अशें कार्य सांगता म्हळ्यार हे वारें जीवलोके शरीरमेव वाप्नोति यच्चां ईश्वरः इत्यादीनि संयाति वायुर्गन्धानि वासयाति म्हणून सांगिल्लें आसा वायुर्गंधानि वासयाति वायू एक जागा गंधाक कशे पळय अनेक जाग्यार घेवन वता तशीच हे जीव आसा न्हू हे जीव एक शरीर सोडून अनेक शरीरांत वता कशी वता ताका एक माध्यम आसा म्हळ्यार सूक्ष्म शरीर कसं म्हळ्यार फुडले सगळे जन्म आशिल्ले पुराय ते काडून दवरला सूक्ष्म शरिरांत आमकां ते देखूं जायना कळवा तशी कशी पळय प्लेनांत ब्लॅक बॉक्स आसा पळय ते प्लेन गेल्यार जळून गेल्यार ते ब्लॅक बॉक्स कसं तशी आसताले तशी तांचो रिकॉर्ड तांचो पुराय ते हिस्टरी पुराय तांचो रिकॉर्ड करून आसता ते इंटॅक्ट जेवन आसता ते जळून जेवची ना तशी ते आमगेले आमी मरचे वेळार देह सोडचे वेळार हे स्थूल शरीर सोडटा सूक्ष्म शरीर मरून वचना ते सूक्ष्म शरीर कसं करता म्हळ्यार जीवाक फुडें सगळें केल्लें जन्मा केल्लें आसता वासना आसता वासना सांगल्यार कर्माचे फळ आनी आमगेले आशा ते घेवन एक शरिरांतून आनी सगळ्या शरिरांत वता तशी हांगा कितले शरीर जावगले आसा देवान 84 lakhs फॉर्म्स शरीर दिला आमगे माया वस्त्रांतू कळवा कितले जावगले आमकां सिलेक्ट करीत कळवा ताका जाव केल्ले ताका अशा प्रकार एक शरीर सिलेक्ट करून हांगा जीवन काडटा आमकां सुख एन्जॉय करता कळवा ताका जाव केल्ले हें श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसयते म्हणून सांगिल्लें त्यामुळे हे कळचें कोण ज्ञान चक्षुषा ज्ञान आशिल्ल्या मनशां मात्र हें कळटा विमूढ जें आशिल्ल्याक कळना तशी जे 11 श्लोकांत ते रिपीट करता म्हळ्यार कृष्णा बोध आशिल्ल्याक मात्र हें कळटा म्हणून मागीर यदंतो योगिन शरीरं पश्यन्ति आत्मनः तशी 12 श्लोकांत सांगता यदा आदित्यगतं तेजो जगत् भासयते अखिलमिच्छन्द्रं यज्जाग्नो तत्तेजो विद्यमामगम् कळवा हे मिगेले जागस न्हू थंय कसं तरा आशिल्लें हे प्रमाण जागरान ताका आरपुराय वचून ताका शोभा करचें सूर्या तेज मेगीर आसूं येता म्हूण सांगिल्लें तें आमचो 7 श्लोकान तशी सांगिल्लें आसा 7 अध्याय 8 श्लोक सांगता कळवा रसोघमक्षगम दिया प्रभास्मी शशि सूर्योम कळवा ते सूर्याचे आनी चंद्राचे हे सगळे प्रभा शोभा ताजे प्रकाश कडेन मिगीर आसूं येता तशी हांगा रिपीट करता आसा मागीर सूर्य शरीरा तशी मरणा वेळार कसं पळय लागले बोधू ते तशेंच ताका एक शरीर मेळटा यथार्थ बोधू कृष्णा बोधता कळवा तशी ते वचून मागीर दंच श्लोकांत विमूढा ते 11 श्लोकांत तशें सांगलें आनी 12 श्लोकांत सांगता यदा आदित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रस्य तत्तेजो विद्यमामगम् कामावश्यभूतानि धार्यामहमोजसा पुष्णाबीज औषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकम् हे गोळा सकळे ते जाग्यार रावचे आवत मिगीर शिकती येता कळवा सोम आवचे सोम जावन येवन म्हळ्यार चंद्र जावन येवन सकळे सस्यांग हे सगळें पोषण तांचे औषध गुण सगळें आवत दिता मागीर 14 सगळें अहम वैश्यानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाचिता प्राणापान समायुक्ता पजामन्यं चतुर्विधम् 4 तरां आशिल्ले अन्न सकळे
सकट जीवांगले भितर आशिल्ले ते पचनाक न्ही हा वता आनी चार तरां आशिल्ले कसले आहारू आवा दखण करता चार कसं चाबून गिळचे मागीर इशी गिळचे मागीर तांदूळ लेवन पिवचे तांदूळ पिवचे अशे चार तरां आशिल्ले आहारू ते पचन करता हा वता म्हूण सांगता मागीर 15 अध्याय इम्पॉर्टंट जे आशिल्ले अध्याय सांगता अध्याय सांगता प्रसिद्धी आशिल्ले एक श्लोक जाता सर्वस्य ज्या समृद्धीचे निष्ठो मत स्मृतिज्ञानम अपोहनम चाम कळवा स्मृतिज्ञानम अपोहनम चाम हांव आतां सगळे जिवांगले हृदया भितर भितर परमात्मा जे आशिल्ले हांव कसं करता तांकां ज्ञान दिता तांकां विस्मृती दिता तांकां उडगास दिता उडगास नत्री करचे सगळें हांव वचता म्हळ्यार एक देख सोडून आनी एक देख वतना ते सगळे देखाचे कार्य सगळें आमी विसरून वता त्यावेळी देखान जो येईल त्यावेळी ते पूड सगळें केलेले आसना ते उडगास करचे कृष्ण हांव कळवा ताका स्मृती दिता तशी फुडले जे जन्म आशिल्ले ताका विस्मृती करता कृष्ण आनी वेद ज्ञान हें परत दिवचें कृष्ण हांव वेद वेद कळच्यो हांव वेद केल्लो हांव वेदाचे लक्ष्य कसं म्हाका कळचें म्हणून सगळें कृष्ण सांगता कळवा तशी तो भागवतान सांगिल्लें आसा वासुदेव परा वेदा म्हणून सांगिल्लें आसा कळवा म्हळ्यार वासुदेवा कडचें वेदाचें लक्ष्य म्हणून सांगिल्लें आसा तशी 15 अध्याय तशी जालें म्हळ्यार वेळो जामता येता आसा वेळो वता आसा दोमीव पुरुश उलोवगे दोन तरांचे पुरुश आसा एन्जॉयर्स कळवा पुरुश म्हळ्यार एन्जॉयर आस्वादक कळ्ळें एक क्षरा एक अक्षरा म्हणून सांगिल्लें आसा क्षरा म्हळ्यार चुकी करच्यो अक्षरा म्हळ्यार चुकी करतलो म्हळ्यार आमी सगळे चूक करच्यो जाय हांगा आशिल्ले भौतीक लोकां आशिल्ले सगळे तरां आशिल्ले जीव जाले पुराय क्षरा आतां चुकी करचे आनी नाश जेवचे जाल्यार अक्षर जावन आसता कुडोचो अक्षर उच्चते आध्यात्मिक लोक आशिल्ले नाल्यार आध्यात्मिक ज्ञान आशिल्ले तांणी पुराय अक्षरां जावन आशिल्ले जन आसा म्हणून सांगता मागीर उत्तम पुरुषस्थ न्या परमात्मे दाखला म्हणून सांगिल्लें आसा ह्यो लोकत्रयमाविश्य विवृत्ती अव्यय ईश्वर उत्तम हे आशिल्ले जे दोनीचे तांटून आशिल्ले एक उत्तम जे आशिल्ले एक पुरुश आसा पुरुश म्हळ्यार एन्जॉयर ताका परमात्मा म्हणटा तो कसो म्हळ्यार 3 लोकांक तूं मेळ न्हू ताका विपत्ती म्हळ्यार भरण करता वता कळवा थंय वता तिनीचो पुरुश जाल्यार यस्माक्षरमतीदम अक्षरात्मे चोत्तमा अतोस्मी लोके वेदेच्या प्रथिता पुरुषोत्तमा सांगिल्लें कळवा 8 स्लोगान म्हळ्यार हे अक्षरा आनी अक्षरा जे आशिल्ले जुनींतूय सगळो मुक्त जावन हे मुक्त जावन आशिल्लो कोणा पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम येवन सांगिल्लें पळय पुरुषोत्तम तशे हे वेद आनी लोक पुराय हांव दोनींतून आशिल्लो ताचे वयर आशिल्लो उत्तम जे आशिल्लो श्रेष्ठ जे आशिल्लो पुरुषोत्तम म्हणून सांगून हे वेद आनी लोक पुराय म्हाका ओगोळसून सांगताचे म्हणून सांगता कळवा तशें लास्ट 19 श्लोक सांगता यो मावेम असंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम सा सर्व भजति मां सर्वभावेन भारता म्हणून हे कोण बळ म्हाका परमपुरुष पुरुषोत्तम म्हणून परमपुरुष म्हणून कळटा कोणाक बळ समाजी ताका मात आमी केलें भक्ती उदय सेवन प्रेम भक्ती उदय सेवेन तूं युक्त जावन बशें येता कळवा हे हाजे फुडें चिलान तो पुराय सांगिल्लो आसा कळवा पुराण तो सांगिल्लो आसा लास्ट चॅप्टर पुराय एका कडेन पुरो सांगिल्लो आसता कळवा तशी भक्ती उदय सेवेन तूं एकला युक्त जावन बसूंक जाल्यार कसं जावका हो पुरुषोत्तमच हे सगळे एन्जॉय करचो श्रेष्ठ जे आशिल्ले पुरुषोत्तम या कृष्ण म्हणून आशिल्ले बोध ताका समय येयल्या मात कृष्णाला भक्ती उदय सेवा प्रेम भक्ती उदय सेव्यान तो बशा जाता म्हणून ताजे अर्थ मागीर
हंग लास्ट श्लोक सांगता इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम अनघ यतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् सः कृतगतस्य भारत हंग संगला अनघ म्हण सांगितलं कृष्ण का कोणाक अर्जुनाक अनघ म्हण सांगला कसले पापरहित पाप नसलो म्हळ्यार कोण कृष्ण अलवट्टो असता ताका पाप अशिना कळवा कृष्णाला ಒಟ್ಟು ಅಶಿಲೆ कोणाक कृष्णाला ಒಟ್ಟು अशिले लग्गेशिले भक्तांगेले ಒಟ್ಟು कोणा बळ आसा ताका पाप पुराय नाशयान वता म्हणटा जेव इति गुह्यतमं शास्त्रम म्हण सांगितलं म्हळ्यार हांगा गुह्यतमम म्हळ्यार हांव सांगितला म्हणके हांगा हे शास्त्राचे गुट्टू जे आशिल्लें ज्ञान कळवा हे कसले तें ज्ञान अंतू तीन तरां आशिल्ले ब्रह्म जीव माया ते तीन तत्वाचे ज्ञान अंतू सांगितलें आसा हे 20 वेळा इतले तोग आसता तंतू ते पुराय तंतू सांगितलें आसा ते गुट्टू ज्ञान म्हणून सांगच्या कारण गुट्टू अशें शास्त्राचे हे ज्ञान ताजे सारांश हे अध्याय म्हणून सांगता कृष्ण इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम यानघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् सः हे कोणा वळख तो बुद्धिमान जाता आनी तो कसो ताका मागीर कसलें करूं ना ही बिकम्स परफेक्ट म्हळ्यार कसलें पूर्ण म्हळ्यार सिद्धी मेळला पूर्ण सांगल्यार सकड पाप सकड नष्ट जावन शुद्ध जावन तो ताका तागेले समशील देह आध्यात्मिक देह ताका परतून मेळटा म्हणून ताजे श्लोकाचे सारांश ताजे आयडिया ताजे कसं म्हणचे सारांश ते तशी हाका तुगेले अर्जुनाका अनघा म्हणून सांगितलें आसा आनी पाप नसलें म्हणून सांगितलें आसा त्यावेळी पाप नसलें मात्र शुद्धी आशिल्ल्या मात्र हे अंत सुगून भौतिक लोकांसू मुक्त जावन ताका स्वंत जें आशिल्लें आध्यात्मिक गांवांतू आध्यात्मिक जें आशिल्लें साम्राज्यांतू ताका पावचें जाता म्हणून हे अध्यायाचें हे तशी हांगा सरेंडर करता म्हणून सांगितलें आसा सरेंडर करता म्हणून सांगल्यार शरणागती जावचें शरणागती म्हळ्यार कसलें शरणागती म्हणून सांगल्यार शरणागती म्हणून सांगलें जाल्यार आमगेलें मन कृष्ण सांगता भगवद्गीतेंत आदी 2 सांगता सांगता कसं म्हळ्यार मन्मना भव भक्तो मय्या सक्त मना पार्थ मय्यार्पित मनो बुद्धी मय्यावेश मनो ये माम नित्य उपासते मय्या मनादस्व मयि बुद्धी निवेशया मय्यार्पित मनो बुद्धी त्यावेळी मन आणि आता आम्ही भक्ती करता शरणागती करता कळवा तशी मन बुद्धी ताजेर आतां आमी शरणागती येवचे कळवा मन म्हळ्यार मन आनी शरणागती म्हळ्यार मन कसं म्हणून आमकां मनावचें का मन आमकां कशी मनावता मन म्हळ्यार ताजे फंक्शन कसं जालें ताजे धर्म कसो म्हणून आमी मनावचें का ते मनान गेले जाल्यार आमकां मन कसं म्हणून मनावता तशें मनाचे धर्म कसो जालें 3 तरांचे धर्म सांगले अशें थिंकींग विलिंग एंड फिलिंग म्हणून थिंकींग म्हणून सांगल्यार आलोचन करचें मागीर विलिंग म्हणून अशें करचें आनी फिलिंग म्हळ्यार अनुभव करचें अशें 3 अशें सांगितलें आसा मनाक त्यावेळी कृष्ण सांगता तुगेलें मन म्हाका दी मन म्हाका समर्पण कर म्हणून सांगल्यार तुमी गेले चिंता करी थिंकींग तुमी गेले आशा करी आनी म्हाका मिगेलेची सूख हें दुख्ख सगळें आसना मिगेलें दिलाय सगळें आसना तें सगळें एन्जॉय करी अनुभव करी म्हणून सांगता ते शरणागती म्हणून सांगल्यार कृष्णाले कार्य करता म्हळ्यार मन दिवका म्हणटा मन काण दिवचें न्हय कोण काण दिवचें आयचें ना त्यावेळी मनान करचें फंक्शन कसलें हें सगळें आसा आमी आलोचन करचें कृष्णाले आलोचन केन्ना करता कृष्णाले भक्तान आलोचन करता तशें तें कृष्ण सांगता तशें तें मनान आमी सरेंडर करचें म्हणून सांगता शरणागती म्हणून सांगता तशें ते बुद्धीन आमी कसलें करता जी इंटेलिजन्स आमी चांग कसलें वायट कसलें म्हणून आलोचन करून आमी तेका तीर्मान करतात तेच बुद्धीचें कर्म कृष्ण सांगता तुमी तूं म्हळ्यार अर्जुना बुद्धी आसना म्हाका दी इतलें म्हळ्यार तुका बुद्धीन आलोचन तीर्मान करूंक वचना रॉंग डिसिजन तूं काडटा म्हळ्यार तो युद्ध करना तूं नुस्तें बसला आनी हांव युद्ध करना हांव रानां वचून तपस करता आनी भीक मागून जीवन काडटा दिस रॉंग डिसिजन कळ्ळें एस्पेशली तीर्मान तूं काडचें कळ्ळें ती बुद्धी म्हाका दी हांव चुकीत हांव तीर्मान काडटा त्यावेळी हें आतां फूल सरेंडर म्हणून सांगल्यार मन बुद्धी अर्पण करचें कृष्णाक आनी आमी आमगेलें कर्म करता कळ्ळें तो संजय 4 अध्यायान तो 7 श्लोकान सांगितलें तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यजा
मय्यर्पित मनो बुद्धिर माम एवेशति असंशयम् मन बुद्धि कर्पण करून तुगेले कर्म नियत कर्म श्री युद्धगरी तशी आमच्या सगळे शिलेका एका ऍडवाइस द्या कसं म्हणा रे मन बुद्धी सगळं म्हाका अर्पण करून तुमगेले कर्म तुम्ही करायची कळवा बौद्धी आमच्या कसं येला रे म्हणून सांगा रे कृष्णा सगळं कर्म करून आम्ही हें केलें रे आम्ही फुल सरेंडर जाली दॅट इज कृष्ण तशेंच आमच्याकी उपदेश करता ते कृष्ण अखेर सांगितलं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज म्हाका मात्र शरणागती कळवा अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि तेमचे तुमगे पाप सगळे करून तुमकां मुक्त करता म्हणून कळवा मुक्त करता म्हणून सांगता आम्ही सांगता जे ना 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 मुक्का रे तू मुक्त करी आमकां सगळें पापांसून मागीर आमी शरणागती येताली हें कितली मिलियन्स चलता जीवन कृष्ण जावन कळवा तू मुखार शरणागती नाही ना तू म्हाका पाप निवर्ती करी मागीर तुका शरणागती येता कृष्ण हे येवची ना मुखार शरणागती याव हे कितली मिलियन्स चलता आसा आखिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक युगांगा अवतार जावन कृष्ण अवतार जावन हें सांगलें हे देव नाका तुम्ही नाम मात्र कीर्तन करायची नामांत अवस्था ते नाम कीर्तन करायचे ते करू जायना ते सरेंडर सांगली पण कृष्ण नावाची कीर्तन करता करता करतना आमकां आमी सरेंडर जाता ताच्या इकमती चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें कळवा तशी हें बरो सांगून जातरी म्हळ्यार समाप्त करचे फुडें म्हाका एक रचना म्हगेल्या मनांत वयल्या म्हळ्यार निद्दले दवडी ब्रह्ममुहूर्तारी उठ्ठांचे वेळारी म्हाका मनांत दिशिल्लें एका कृती ती ते हांव तुमकां सांगून जातरी मागीर म्हगेल्या वचना समाप्त करता एका म्हळ्यार सर्वश्रेष्ठतमं क्षेमं कृष्णावबोध प्रचारणं श्री मुरलीधर चरण प्रभु कारिण्यम ये भागवत पुराण कोंकणी कोंगण ब्राह्मण सौभाग्यम ये संसार सागर तारणम कळवदंका सर्वश्रेष्ठतमं क्षेमं कृष्णावबोध प्रचारणं श्री मुरलीधर चरण प्रभु कारुण्यम श्री मुरलीधर चरण प्रभु कारुण्यम ये भागवत पुराण कोंकणी कोंगण ब्राह्मण सौभाग्यम ये संसार सागर तारणम अर्थ कसं म्हळ्यार सर्वश्रेष्ठ सामुख्य सेवा क्षेम पद्धती तंतु सर्वश्रेष्ठ जे आसा कृष्ण बोध प्रचारण श्री मुरलीधर चरण प्रभुले कारुणी निमती आमकां हे भागवत पुराण कोंकणी वेदी मेळ्ळेलें आसा हे कोंकण ब्राह्मण समाजाचे एक सौभाग्य म्हणून सांगूं वयता कितें म्हळ्यार हे आमकां हे दुख्ख सागरान सुकून संवसारान सुकून मुक्ती दिता मुक्ती करता हे संसार सागरा पार करता हे शरद तुगेले मिरुंदावरी आनी रायावरी तागेलें नांव कसो नरसिंह तागेलें नांव ते नरसिंहावरी तांकां वैकुंठा व्हरूंक पुष्पका विमानान राबला म्हण की आमकां अंजे घालारी आमगेले अंजे घालारी वैकुंठान तो वच्चा कितें आमकां पुष्प विमानान तयार जावन राबो म्हणून आमी सकळ मेळून आमकां आमगेल्या देवा लागीं कृष्णा लागीं प्रार्थना करुया म्हणून सांगता कळ्ळें तशी आमकां प्रार्थना करुया तथास्तु 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 म्हणून सांगया सगळें कळ्ळें तशी हांव म्हगेल्या वाणी हांगा समाप्त करता वेळ जाल्लो तंटलो सॉरी फॉर दी 5 minutes कितें येलें कळ्ळें तें हांव समाप्त करता म्हळ्यार मस्त पुरो सांगूं आशिल्लें हांव संक्षिप्त मात्र सांगिल्लें तुमकां कळ्ळें तुमकां मनांचे लास्ट म्हणून आमकां म्हगेलो विश्वासू ते म्हळ्यार इतले टायम शॉर्ट टायमार मस्त पुरो सांगचें म्हळ्यार विग्ग बास्केटांत आशिल्लें पुराय सांद बास्केटांक घालचें मस्त कश्ट जालें कळ्ळें ती हांव इतलें पुरो सांगून हांगा म्हगेले वाणी समाप्त करता तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद दिता हरे कृष्णा ओवर टू आनी कसले प्रश्न सगळे आसल्यार तुमकां निमगो येता कसले कमेंट कसले प्रश्न आसल्यार निमगो येता सो ओवर टू श्री माताजी हंकार हरे कृष्णा प्रभुजी तुमकां कोटी कोटी धन्यवाद फर्स्ट ऑफ ऑल चॅप्टर 15 आमकां इतलें लायक करून तुमी शिकून दिलेल्याक आनी ते एक न्ही
15 ಅಂತೂ आम्ही अर्थ करून घेतलं की शरणागती सरेंडरिंग कुरका आणि भक्ती म्हणले का नाव घेऊन येऊन कशी आम्ही आध्यात्मिक लोका वचून पाहू येतं ते एक नाही भौतिक लोकांतो आमक गोतच आम्ही कर्म करू का आम्ही मोड्स ऑफ नेचर आणतो आमका बंधन झाल्याची कशी तांतल्यान बाहेर येऊ का आणि कशी आम्ही आमगेले गुडनेस आणि बियॉन्ड ताजे थ्रू आम्ही पाहू का अध्यात्म ते ऐकलं असं शरणागतीची इम्पॉर्टन्स तुम्ही सांगितलं असं आणि चढावत जाऊन कृष्ण परमात्माला बघित तुमच्या कोण आमकां सांगून दिलं असं तोची ते फायर ऑफ डायजेशन आमगेले पोटा भितर आशिल्ले तोची तो वारवरी कशी चंदकोन आमकां तुम्ही सांगून दिलेले बट द आयसिंग ऑन द केक वॉज दॅट पोयम विच यू टोल्ड एट द एंड भगवत पुराण कोंकणी टीम आणि मुरलीधर चरण प्रभुजी बगे सो कोटी कोटी धन्यवाद तुमका कमेंट्स बी येतच हंगा भारी लायक सेशन जालें वंडरफुल सेशन जालें म्हणून कसं क्वेश्चन्स असल्यार निमगो वयता प्रभुजी हंगासाचे चॅप्टर 15 ಬಗ್ಗೆ तुमकां क्वेश्चन्स असल्यार चॅट बॉक्सान बी घाली जेव्हा अनम्यूट करून तुम्ही क्वेश्चन्स निमगो वयता कोणाला क्वेश्चन्स असवे चॅप्टर 15 तांतो तुमकां चड क्लॅरिटी जाय जेव्हा एनीथिंग that you want to know more about तुम्ही निमगो वयतात ना क्वेश्चन्स ना म्हणून सांगल्यार आम्ही नरसिंह आरती करून घेनो लास्टाक एक थोडा अनाउन्समेंट आसा सो ಒಟ್ಟು ಭಕ್ತವೃಂದಾಂಗಂಕ नरसिंह आरती नंतर वेट करून अनाउन्समेंट ऐकू का म्हणून विनंती आसा क्वेश्चन्स नाव आहे कोणाले क्वेश्चन्स ना म्हणून हांव अर्थ करून घेता आसा सो कोणीको सन्निधीन गिराम सांगला म्हळ्यार एके तांकां कसले मन हांवची न्ही नेर आतां पुरा मन हांग गेला कळवा क्वेश्चन निमगे कोण म्हळ्यार ताजे मध्य हरे कृष्णा क्वेश्चन असवे कोणाले All clear, Mataji, all clear. ऑल क्लियर ओके 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 माताजी जायत हांव नरसिंह आरती सांगता ताजे नंतर एक थोडा अनाउन्समेंट्स आसा सो वेट करका म्हणून विनंती आरती स्टार्ट करता आसा नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः सिरतङ्कनकलये इतो नरसिंह परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंह बाहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखमद्भुत शृङ्गम् दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय श्रीला प्रभुपाद की जय जय वैष्णवांनी की जय सो थोडे अनाउन्समेंट्स आसा ते हांव आतां सांगता आसा फाल्यां कृष्ण जन्माष्टमी अवसर ताका आमी 8:30 एक सेशन दवरून घेतला थंय एक डान्स सेशन आसा कीर्तन आसा सो डान्स सेशन बेसिकली आमगेले बाल उत्सव ग्रुपाचे 2 चेडो आसाची आनी तांगेले टीचर सो तांगेले नृत्य प्रोग्राम आसा फॉलोड बाय कीर्तन्स आमगेले मधुपती गोपीनाथ प्रभुजी आणि रसवती माताजी तांगेले कीर्तन आसा हे फाल्यां 8:30 PM सेशन पुरो लोकांना जॉईन करता श्रावण मासाचे चुडी पूजा लास्ट 2 चुडी पूजा आसा नेक्स्ट वीक फ्रायडे आणि संडे सो कोणाक इंटरेस्ट असवे होस्ट करच्याक आमकां यू कॅन गेट इन टच विथ अस कोणाक इंटरेस्ट असल्यार तुम्ही सांगता आणि लास्ट 2 चुडी पूजा कोणाक होस्ट करचे असल्यार तुम्ही नाव दिव येता नेक्स्ट पाय जन्माष्टमी पुरा लोक होत आसा सो ट्राय कराच की कितले तितले तुमगेले घराचे आजूबाजू खंय देवस्थान जेव्हा असल्यार मँगलोर आणतो मुंबई बँगलोर आणतो खंयचे जगन्नाथ टेम्पल इस्कॉन टेम्पल
मुंबईन तो रास बिहारी टेम्पल खंयी तुमकां अपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यारीची वचून तुमगेले प्रेयर्स ऑफर करा तेही कसं 7th of सेप्टेंबराक भगवद्गीताचे क्विज कॉम्पिटिशन आसा सो ताका बी तुम्ही पार्टिसिपेट करूं येता दिस वीक सॅटर्डे येवची सॅटर्डेक जो सेशन आसा ताजी चेंज आसा ताजी टायमिंग्साचे थोडे चेंजेस जावच्या पुरो विच वी विल कीप यू पोस्टेड सो ते एक आसा अँड फायनल लास्ट अनाउन्समेंट आज हांव फाल्याक चॅन्टिंग ग्रुपान कोणाक जॉईन जावचे आसले तुमकां तुमगेले फॅमिलीन तू फ्रेंड्स सर्कलान तो कोणाक इंटरेस्ट आसले तुम्ही नाव दिव येता मस्त चांग दिवस तुम्ही चॅन्टिंगाक नाव दिव येता सो इतले अनाउन्समेंट्स आशिल्ले हांव केलेले आसा ಒಟ್ಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಜಾಯಿನ್ केलेलाक हरे कृष्ण थँक्यू